भारतांतलो सगळ्यांत पेजाद क्लब म्हूण नामना जोडिल्लो 5 खेप राष्ट्रीय लीग जैतिवंत धेंपो स्पोर्ट्स क्लब आय लिगांत खेळचो ना. पोरूं सेकंड डिव्हिजन जिखून धेंपो परत आय लिगांत खेळूंक पात्र जाल्लो. पूण एआयएफएफान मनमानी कारभार करून आय लिगांत बदल करपाचें थारायिल्ल्यान गोंयचे धेंपो सयत तिनूय आय लीग क्लब बेजार जाले. साळगांवकार, स्पोर्टिंग आनी आतां धेंपो एआयएफएफान दिल्ले वायट वागणुकीचेर सामके विटले. धेंपो समूहाचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो एआयएफएफान उपाध्यक्ष आसा, पूण ताच्या मताक सुद्दां थंय किंमत ना. अशा तरेन एआयएफएफ गोंयचो फुटबॉल काबार करूंक उठला म्हूण गोंयकार काचाबूल जाल्यात. एआयएफएफ आनी गोंय हाजे बद्दल कितें तरी चुकलेलें आसा आनी म्हाका दिसना तें व्हडलोसो इश्यू म्हणून. कित्याक इतलो मोग करताले इतले वर्सां फुटबॉलाक, फुटबॉल फेडरेशन ऑल इंडिया खंय वच तूं फुटबॉल गोवा कलकत्ता म्हणटाले. आयज गोंयकारांक इतले पयस दवरल्या फेडरेशनान, हें खंय चुकलां तें तांणी एक सोदून काडपाक जाय. आनी म्हज्या हिशपान इन द इंट्रस्ट ऑफ द नॅशनल फुटबॉल दीस शूड बी सॉर्टेड आउट अँड क्लियर द इश्यू टोटली. चर्चिल ब्रदर्साक 2014 भायर उडयल्ले, पूण ते आतां कोर्टांत वचून केस जिखल्यात आनी एआयएफएफ तांकां परत आय लिगांत घेता काय ना हें अजून थारूंक ना. पूण चर्चिलाक परत घेना जाल्यार भारताच्या इतिहासांत पयलेच खेप एकूय गोंयकार क्लब अंदू आय लिगांत खेळचो ना ही दुखेस्त गजाल घडटली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.